गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आपणे दिल्ल्या निर्णयाचेर पुनर्विचार करूंक शकता काय ना हाचेर हायकोर्टात सुनावणी चल्ल्या। याचिकादार म्हणटात जीसीझेडएमएक दिल्ल्या निर्णयाचेर पुनर्विचार करपाची तांक ना। गोंय सरकारान हे विशीं हायकोर्टात दिल्ली म्हायती अशी: 28 ऑगस्ट 2018 जीसीझेडएमएची बसका जावपाची आसा। दिल्ल्या निकालाचेर पुनर्विचार करूंक शकता काय ना हाचेर जीसीझेडएमए बसकेंत निर्णय घेतली। निर्णय घेतल्या उपरांत सचिवाच्या प्रतिज्ञापत्र दिवन तो निर्णय हायकोर्टा मुखार दवरतले। रायबंदर वाठारांत पर्यावरण संरक्षण नेम मोडून उबारिल्लें एक घर आनी रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश जीसीझेडएमएन दिल्लो। बेकायदेशीर बांदकामाचे धनी निर्णया आड हायकोर्टात गेले। थंय कोर्टान ताका नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलांत वचूंक सांगलें। याचिका एनजीटींत पावली, मात एनजीटींत बांदकाम मोडपाचो निर्णय फाटीं घेवंक ना। ते उपरांत बेकायदेशीर बांदकामाच्या धनयांनी जीसीझेडएमएत निर्णयाचेर पुनर्विचार करचो म्हूण याचिका घाली। जीसीझेडएमएन पुनर्विचार याचिका मानून घेतली आनी बांदकाम मोडपाचो निर्णय स्थगीत दवरलो। जनहिताचे नदरेन आतां हायकोर्ट जीसीझेडएमएक दिल्ल्या निकालाचेर पुनर्विचार करपाची क्षमता आसा वा ना तें पळयता। फुडली सुनावणी 4 सप्टेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।